राज्यात पावस पडपाक कळाव जाल्ल्यान उदकाच्या उणावाच्या प्रश्नाचेर आदलो मंत्री जुजे फिलिप डिसोजान सरकाराचेर टिका केल्या। व्हड प्रमाणात रानां कापिल्ल्यान पावसाक कळाव जावपाचें मुखेल कारण आसा असो आरोप तांणी केला। तशे तरेन परिस्थिती चालू उरल्यार लोकांक परतून चुलीचेर रांदून उदका खातीर बांयांनी वचचें पडटलें अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। सांगपाक होता की गोंयची थोड्या दिसांनी गोंय कितें जातलें कशें वयतलें तें कांयच कळना। कित्याक गोंय आजकडेन बिगडोन वयतलें, आयज त्रास पडटलो गोंयकारांक। पयलें म्हणल्यार कितें टायमाचेर पावस येतालो आनी आयज पावस एक म्हयनो जालो सुमार आयज पावस नाच गोंयांत। हे आयज पावस ना म्हणटकूच जो परिणाम गोंयकारांचेर कितें जातलो। आतां एक लोकांची परिस्थिती चड बिगडलेली आसा। पयलीं म्हारगाई प्लस आयज लोक हांवें चोयला जे पयले दीस लोक काडटाले फॅमिली, तीच परिस्थिती आयज जाल्या। कशें जालो, आयज सिलिंडर म्हारग जावन आयज लोकांनी चालू केला चुलीचेर रांदपाक। आयज जेन्ना गोंयांत पावस ना म्हणटकूच उदक आमकां फावो ते भशेन आमकां उदक मेळपाना। फायनली जेन्ना उदक मेळपाना वो जेन्ना पावस येवपाना आनी गव्हर्मेंटान जरी कसलेंय तर प्रोविजन करूंक ना जाल्यार भरपूर लोकांक त्रास जातले। आतां पयले सद्दां एक त्रास जाताले जेन्ना पावस टायमाचेर पावस पडटालो आनी पावस जडोवन लोक आपली शेतां रोवताले। पयलीं सद्दां शेतां रोवपाक लोकांक मेळोंक ना। दुसरें म्हणल्यार जे लोकांक जेन्ना तर उदक तर शॉर्ट आता हाच उदक उणी हाच हांवें आयकलां की थोडेशें उदक 15 दिसांक सुमार उदक हा म्हणून तेज्या उपरांत उदक मेळपाना। पूण गव्हर्मेंटान प्रोविजन कितें केलेलें, आयज ज्यो बांयो आसल्यो त्यो देखून लोकांनी बांयो बंद जाल्या। बांयो त्यो देखून गव्हर्मेंटांनी आमच्या टायमाचेर आमी एक गांवांनी ज्यो बांयो आहा त्यो साफ करून उडयताले पावसा पयलें आनी ती साफ दवरताले आनी तितून उदक पिताले। पूण आयज हे भशेन चलना। सो तेकाच लागून हांव म्हणटा की आयज जर उदक तर आमकां उणें जालें, प्रॉब्लेम जालो जाल्यार हो आमचेर परिणाम इतलो चड वास परिणाम जातलो।